पळय आयज जो ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशनाचो जो विशय आसा तो आयज एक्चुअली अजून पर्यंत गोंयकारांक आनी बाकीच्या लोकांक अजून पर्यंत कितें तो एक्सप्लेन केलो ना गव्हर्मेंटान. तो आयज पळोवपाक गेलो ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन आसा हेज्या अंडर ही एक डेन्मार्काची कंपनी आसा आनी डेन्मार्कासून तेंच्यांनी इंडियेक एक चेन्नई बेस्ड कंपनी आसा तांकां तेंच्यांनी ऑथॉरिटी दिल्लेली आसा कित्याक गोंयचे तशेंच इंडियेचे बाकीचे जे बिचीस आसा ते अंडर ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशनाच्या अंडर हाडचे म्हणून. सो आयज तेजे भितरलो एक बीच तेंच्यांनी गोंयान बायणा बीच खंय तरी आयडेंटिफाय केलेलो आसा आनी बायणा बिचाचेर ते टेंडरींग करपाक सोदता वीच वील बी कम अंडर ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन. सो आमी जेन्ना ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन जावप म्हटल्यार इट इज ऑलमोस्ट एक टायप्स ऑफ प्रायवेटायझेशन. सो गव्हर्मेंटान ताका नांव दिल्लें आसा ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन म्हटल्यार तो एक्चुअली प्रायवेटायज जातलो. आतां जशें आमी बाकी कडेन पळयता पळय जे एअरपोर्ट आमचे प्रायवेटायज जाता, रेल्वे प्रायवेटायज जाता, आमचो मुर्मागांवचो पोर्ट ऑलमोस्ट प्रायवेटायज जाल्लो आसा अडानीक आनी जिंदालाच्या हातीन दिवन. सो अशें जे प्रायवेटायज करपाक लागलेले आसा आनी जे प्रोजेक्ट जे आसा जे गोंयकारांच्या विरुद्ध प्रोजेक्ट आसा जशे डबल ट्रॅकिंग आमचे मोल्याचें डिफॉरेस्टेशन, जशें आमचे मरिना प्रोजेक्ट आसा तो शिर्दोना, जसो आमचे मुर्मुगांवान कोल हब जावपाचो आसा. सो हे जे प्रोजेक्ट आसा पळय जे अगेन्स्ट लोक आसा पळय सिमिलर प्रोजेक्ट ऑफ ब्लू फ्लॅग म्हणटा तो जेन्ना बायणा बिचाचेर येतलो तेन्ना हो प्रायवेटायज आसतलो. आमकां गोंयकारांक ते बिचाचेर वचपाक मेळपाना, एंट्री मेळपाना. आमी सुद्दां जर थंयसर एंट्री करतले जाल्यार आमकां पे करून एंट्री करचें पडटलें. थंय दर्या अंदर न्हांवपाक वयतले आमी जाल्यार न्हांवपाक सुद्दां आमकां पे करचें पडटलें. थंयसरल्या रेस्टॉरंटान वयतलो जाल्यार रेस्टॉरंटान खावपाचें सोडून रेस्टॉरंटान भितर वचपाक पे करचो पडटलो. टॉयलेट यूज करपाक पे म्हळ्यार थंयसर कित्याक म्हणटा तो फ्री आसपाना, सगळे पेड आसतले. आनी थंयसर जेन्ना तूं गाडी घेवन येता थंय पार्किंग सुद्दां जे करतलो तूं ते सुद्दां पेड पार्किंग आसतलें. आनी आख्ख्या बिचाचेर ते फेन्सींग करतले, व्हडली व्हडली दुरीग काडटले आनी लोकांक थंयसर भितर म्हणटा ती एंट्री आसपाना आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराच्या अंडर दितले आनी कॉन्ट्रॅक्टर ते फूल मेंटेन करतलो. आनी तुमी जाणा जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर मेंटेन करतलो जाल्यार तेजे अंडर तो आपलो जाता इतलो फायदो करपाक लागून तो लोकां कडसून पयशे रिकवर करपाक लागून येतलो. हेज्या भितर जर कोण जर मेजर सफरर आसतले जाल्यार ते थंयसरले आमचे स्थानीक फिशरमॅन जे लोकल फिशरमॅन थंयसर आपलो धंदो करता, पोट भरता, आपली फॅमिली पोसता, ते फिशरमॅन थंयसर काबारतले कित्याक फिशरमॅनाक आपली स्वताची बोट बिचाचेर हाडपाक मेळपाना. तांकां थंयसर ते एरियेन बायणा बिचाचेर फिशींग करपाक मेळपाना आनी तेज्या लागून तेंचो आख्खो धंदो काबार जातलो. इवन थंयसर आमच्या फिशरमॅनाची घराच्या नोटिसी काडलेली आसा. आयज ते बावडे सुप्रीम कोर्टान वचून थंयसर स्टॉप करून घेतलेले आसा कित्याक फिशरमॅनाची घरां काडप मोडपाक आनी हे करपी तुमकां सगळ्यांक खबर स्थानीक आमदार आसा ती घरां सुद्दां मोडपाक लागून थंयसरली. सो आयज जो ब्लू फ्लॅग येतलो हेज्या भितर चडांत चड जर त्रास जातलो जो आमकां सगळ्या वास्कोकारांक, मुर्मुगांवच्या लोकांक, आख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्याच्या लोकांक, गोंयकारांक आनी जे बाकीचे टुरिस्ट येतात तांकां हो त्रास जातलो. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना आमचे गणपतीचो सेलिब्रेशन येता, चतुर्थी येता, जेन्ना आमची चतुर्थीचें सेलिब्रेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत आमचे विसर्जनाचो जो पार्ट आसता विसर्जन आमचें चडांत चड बायणा बिचाचेर जाता. आख्ख्या सड्या वयले लोक बायणा बिचाचेर येता, बोगद्या वयले, जेटी वयले, सगळे एरियेचे वास्कोचे सगळे जाण बायणा बिचाचेर विसर्जन करता. फाल्यां आमकां विसर्जन करपाक जागो खंय आसतलो आसा आख्खे वॉर्ड नंबर 7, 8, 9 लोकांक आमी कॉन्फिडन्सान घेतलेले आसा आनी तांकां सगळ्यांक घेवन वांगडा आमी थंयसर ओपोज करतले थंयसर आनी तांकां कशें थंयसर आमी हे ब्लू फ्लॅग हाडपाक दिवपाना कित्याक हो आमकां गोंयकारांक लॉस आसा. कित्याक एक्चुअली हो गव्हर्मेंट जो आसा ताणें नांव दिलां ब्लू फ्लॅग बट हे ब्लू फ्लॅग म्हटल्यार इट इज वन टायप ऑफ प्रायवेटायझेशन.